नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। लॉकडाऊन उपाय न्ही, मुख्यमंत्री म्हणटा मास्क डिस्टन्स पाळिना जाल्यार एक्शन। मांगूर, चिमला, जुवारी नगरा उपरांत मोती दोंगरारय कोरोना, टेस्टिंगाक नेट ना। मुरगांवां आनीक दोगां नगरसेवकांक कोरोना। हणजूणचो आनीक एक हप्तेकार पंच एसीबीचे तावडेंत, सुरेंद्र गोवेकार पुलिसांत शरण, दोगांकय रिमांड। तिसरी पंच फुजो, सांताक्रूज शूटआउट केशींत झेनितो अटकपूर्व जामिना। म्हापसा अर्बनाचे लिक्विडेशन धुकलच ना, लिक्विडेटर बिजी कोविड फायर फायटिंगाक। डिपॉझिटरां बरोबर स्टाफूय हुमकळ्ळो, शिलकी मालमत्तेच्या दाव्यांत तथ्य ना। स्पेशल रिपोर्ट। साश्टीत धिरयांक नेट, सप्तकांत दुसरे फावट। धिरयांक आदींच कायद्यान बंदी, तातूंत कोरोनाची जमाव बंदी। धिर्यकारांक कोंत ना, पुलीस पावले काय जमाव फुजो। लॉकडाऊन हो कोरोनाचेर उपाय न्ही, लोकांनी एकामेकाक मेळप बंद करचें। मास्क वापरिना, डिस्टन्स पाळिना जाल्यार एक्शन म्हूण मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। कोरोनान सोंपिल्ले तिसरे दुयेंतीचे मडगांवां होली स्पिरीट इगर्जीचे शिमित्रींत निमाणे संस्कार जाले। मांगूर हिल, चिमला, जुवारी नगरा उपरांत मडगांवां मोती दोंगरारय कोरोना। सध्या 5 केशी। झोपडपट्ट्यांनी टेस्टिंगाक जाय तसो नेट दिसना। मुरगांवां खंय आनीक 2 नगरसेवकांक कोरोना। गोंयांत कोरोना दुयेंतींचो आंकडो देंवपाचें नांव घेना। उपाय ना जावन पंचायती पालिका स्वता जावन लॉकडावन करूंक लागल्यात। मुख्यमंत्री म्हणटा लॉकडावन हो उपाय न्ही, लोकांनी मास्क सोशल डिस्टन्सिंग पाळचें, ना जाल्यार कारवाय। आयतारा म्हापशा हनुमान चौकांत शिवाजीच्या अश्वारूढ पुतळ्याचें अनावरण करूंक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री उलयलो। एखादी केस पॉझिटिव्ह सापडल्या उपरांत थंयसरल्या लोकांनी काळजी घेवपाक जाय, जाल्यारूच कंट्रोल जातलो, जाल्या शिवाय जावचो ना। म्हणून लोकांनी सोशल डिस्टन्सिंग मास्क ना जाल्यार आमी पळयता आयजुनूय बी आमी गल्लीनी आसत किंवा गांवांनी आसत एकामेकाच्या घरांनी वयतात, खबरी घेतात, बंद करात। दुसऱ्याची खबर घेवंक वचपाची गरज ना, हितून चड स्प्रेड करतात। पळय लॉकडावनाची बिलकूल गरज ना। लॉकडावन हे आतां सोल्युशन न्हू। लॉकडावन तेद्या वेळार केल्लें तेन्ना ताजो खंय तरी अवेरनेस जावपाक जाय आसलो, इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक जाय आसलें, तेद्या वेळार तें केलां, पण आतां लॉकडावनांतल्यान हें सुटचें ना। मांगूर हिल, चिमला, जुवारी नगरा उपरांत मडगांवां मोती दोंगरारूय कोरोना पावलो। मोती दोंगरारूय मोठी लोकवस्ती, घरां एकामेकाक तेंकून। थंय आतां मेरेन अधिकृत 5 केशी। मांगूर हिला सारक्यो जुवारी नगरांतूय केशी वाडूंक लागल्यात। आरोग्य खात्याची धांवपळ। आम्ही असा चिंबलच्या सिरेन भागात हांगा 21 टोटल पॉझिटिव्ह केसीस सापडले आणि त्याच्या उपरांत गव्हर्मेंटान हांगा रोखडो कंटेनमेंट झोन म्हणून मार्क केलो। तुमी हांगा पळयता पुलीस बंदोबस्त आसा आनी ह्या टायमार सुद्दां लोक अशे घराघात तरी कळना, सगळे लॉकडावन हा दोनूय एरिये आणि जांकां कोणाक सामानाची बीन गरज आसता तेन्ना कोण तरी भायल्यान हाडून ते हांगा सामान दवरतात, मागीर ते लोक व्हरतात। तशेंच हांगालो जो ऑफिसर आसात, हेल्थाचे ऑफिसर नाजाल्यार पंचायत लेवल ऑफिसर आसात नाजाल्यार आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा, तांकां ते फोन मारतात आणि मागीर तांकां जेवणा खाणाची तेंची वेवस्था केलेली वता। आज ना म्हटल्यार एक 7-8 दीस जाले कंटेनमेंट झोन मार्क केला। सध्या तरी हांगा केसीस देंवपाचें प्रमाण सुरवात जाल्ली आसा। जेन्ना 21 केसीस जाल्ले तेन्ना हांगा व्हडलो लोकां मदीं एक भंय आशिल्लो, पण आतां जर आमी पळयता जाल्यार सिच्युएशन तशें नॉर्मल आसा। पूण लोक अशें सांगतात की सध्या जे कोण सुमार 7 केसीस जे पॉझिटिव्ह आशिल्ले ते सध्या नेगेटिव्ह जाले आणि ते आयले आपल्या म्हणजे तांकां डिस्चार्ज मेळ्ळा कोवीड केअर सेंटरांतल्यान आणि उरिल्ले केसी थोड्या दिसांनी नेगेटिव्ह जावपाची शक्यता लोकांनी उक्तायला। म्हागे एक रिक्वेस्ट आहे, पर्सनल रिक्वेस्ट आहे आणि जुवारी नगरचे लोक आहेत तांकां लागून एक रिक्वेस्ट आहे, मागता कितें हे आमचे बेगीनचे बेगीन कंटेनमेंट झोन केल्यार आमकां बरें जातलें, कितें नाजाल्यार हे वाडत वयतलो। आमच्या कडेन पयर 9 आशिल्ले, काल 6 वाडले, सो टोटल आतां 15 केसी आसा अजून। कितले स्टाफ आसा तुमचे? आमच्या कडेन 450 आसा। आमच्या कडेन बॅगिंगान 350 आसा आणि बाकीचे थोडे वर्कर आसा ते 100 आसा। सो टोटल आमच्या कडेन 450, तितून 15 लोकांक जाला। सो नाव सगळे वर्कर भायर आसा, कित्याक सगळे भिल्या आनी तांकां दिसता की अरे कितें करपाचें काय म्हणून। सो एज अ मॅनेजमेंट वी आर थिंकींग ऑफ डुईंग टेस्टिंग ऑन आवर ओन, कित्याक गव्हर्मेंट इज डुईंग टेस्टिंग ओनली ऑफ सिम्पटोमॅटीक पीपल ऑर वीथ अपॉइंटमेंट। सो पर से दे आर नॉट डुईंग टेस्टिंग ऑफ एवरीबडी। सो आमी चिंतलां कितें वी हॅव अप्रोच द गव्हर्मेंट अँड गव्हर्मेंट इज गिवींग द परमिशन टू कॅरी आउट द टेस्ट ऑफ
ऑल दोज पीपल हूम वी वॉन्ट. सो दॅट अप्रुवल इज इन प्रोसेस. म्हाका दिसता फाल्यां आमकां अप्रुवल मेळटलें कलेक्टर आनी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसा कडल्यान, आनी ते जातकूच मागीर आमकां सगळ्यांचें टेस्टींग करपाक मेळटलें. म्हणजे फाटल्यान जे तुमकां एरिया दिसता इट इज द गोवाज बिगस्ट स्लम. आनी हांगा काल मेरेन 24 फिगर आशिल्लो. जेन्ना फर्स्ट दीस हांगा 4 जाल्ले, दुसरे दिसा इमिजिएटली ते 24 जाले. इट्स अ व्हेरी स्मॉल एरिया. सगळीं घरां तेकून आसा आनी हे धाकट्याशा तुकड्यान 15 ते 16,000 लोक रावता. आनी हांगा जरी तो इन्फेक्शन स्प्रेड जाता तर अख्ख्या कुठ्ठाय वाठारान सांकवाळ आनी आमच्या अख्ख्या गोंयाक तो भरपूर त्रास करूंक शकता. आनी हाका लागून हांगा एक कंटेनमेंट झोन जावंकूच जाय अशी लोकांची मागणी आसा. गंगानगर आता तुमकां कितले दीस जाले आतां लॉकडावन करून दवरले? लॉकडाऊन झालं ऑलमोस्ट आता 5 दीस झाला आता. 5 दीस झाले आता सध्या. आनी तुमकां कितें जे तुमकां खावपा जेवपाक वस्तू खावपाचे जेवपाचे आमी आता फ्रेंड सर्कलाक बीन फोन मारून ते हांगा हाडून दिता बॉर्डरीचेर. आनी ते साहेब बीन आसता ते मागीर आमकां अलाउड करता भायर वचून तेंचे कडल्यान घेवपाक. ते घेवन मागीर आमी परत आमच्या घरान वयता. ते ब्रेड कितें आहा सध्या तरी आयज तरी कोण भायर वचोंक ना. आयज तो टोटलीच बंद दवरला कित्याक ते सध्या आतां कोणाक आतां तसो इशू काय जावंक नासलो जेवपाचो बीन तसो. काल सगळे हाडून दवरलेले न्हू. सांखळे कोरोना केशी आटापा येवपाचें नांव घेना. देसाय नगरात 3 नव्यो केशी. सांखळे अलर्टार 6 दिवसाले 4थी केस मेळ्ळी. थंय पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्या माल्याचो पूतूय पॉझिटिव्ह. मजगतीं कोरोनान सोंपिल्ले फातोड्डेचे जाणटे बायलेचेर मडगांवां होली स्पिरीट चर्चीचे सिमित्रेत निमाणे संस्कार जाले. कुडतरेचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड आशिल्लो. वास्कोचे आनीक 2 नगरसेवक कोरोना पॉझिटिव्ह. आतां मेरेन थंयच्या 7 नगरसेवकांक आनी पालिका स्टाफांतल्या 2 कोरोना बादला. जी-सेट एग्जाम सोशल डिस्टन्सिंगाचे सगळे नेम पाळून घेवची म्हूण गोवा फॉरवर्ड मागता. कोणचो भुरगो मडगांव येवपाक फावना एग्जाम आन्सर करपाक. जशें पेडणेचो भुरगो म्हणटा तो म्हापसा येवंक फावना एग्जाम आन्सर करपाक. सो स्थानीक इन्फ्रास्ट्रक्चर यूज करचो, स्थानीक सेंटर्स यूज करचे गव्हर्मेंटाचे आनी एग्जाम कंडक्ट करची. जे कंटेनमेंट झोनांतल्यान जे भुरगे येतले तांकां सेपरेट एक सेंटर दिवचे. एग्जामिनेशन जे आसा ते एग्जामीच्या पयलीं तशेंच एग्जामीच्या मागीर सॅनिटायज करचें. सो ते स्टरायल एनवायरमेंट म्हणटा ते स्टुडंटाक मेळचें. प्रतिबंधीत वाठारांतल्यान भायर काडात म्हूण मांगरावेल्या लोकांचो परत बोवाळ. नहीं, वो जिसका घर में कोरोना है ना उनको जो बंद करने का ना, बाकी का लोग को क्यों बंद करने का? ग्रोसरी सिर्फ 28 दिन में सिर्फ हमको 6 किलो राइस और 3 किलो दाल मिला है. इससे क्योंकि देखो जब खाना बनाता है तो उसको ना तेल भी लगता है, उसको जीरा भी लगता है, उसको सासमी भी लगता है, उसको टर्मरिक पाउडर भी लगता है, मगर ये कुछ फैसिलिटी नहीं है. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बिल्डरा कडच्यान हप्तो वसूल करपी होणजोणच्या आनीक एका पंचाक एसीबीन उखल्लो. लांच घेतना पंच हनुमंत गोवेकाराक काल धरिल्लो. ताचे बरोबरच्या दोगांनी फुजो काडिल्ल्यो. राती उसरां सुरेंद्र गोवेकार म्हणटा तो घरा पुलिसांक शरण आयलो. तिसरी शीतल दाबोळकार खंय सापडना. धरिल्ल्या दोगांक 5 दीस रिमांड. मजगतीं सांताक्रूज शूटआवट केशींत झेनितो अटकपूर्व जामिनाक गेला. कायदो सुवेवस्थे वेल्यान घर मंत्रालयाची खरड पडटी. बिल्डरांकडच्यान हप्तो वसूल करपी होणजोणच्या 2 पंचांक एसीबीन धरला. तिसरी पंच शीतल दाबोळकार अजून हाताक सापडूंक ना. धरिल्ल्या हनुमंत गोयेकार आनी सुरेंद्र गोयेकाराक 5 दीस रिमांड दिला. मजगतीं सांताक्रूज शूटआवट प्रकरणात जेनितो अटकपूर्व जामिना खातीर पणजे सेशन्स कोर्टात गेला. गोंयांत कायदो सुवेवस्था हल्ला म्हूण गोवा फॉरवर्डान खरडपट्टी काडल्या. दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन इन गोवा रायट नाव. असले गजाली तुमकां यूपीन आयकूंक येताले आमकां. कित्याक यूपी इज अ स्टेट वेर इन इट इज अ कंप्लीट लॉ अँड ऑर्डर ब्रेक जाल्लो आसता थंय. आर वी हेडिंग टुवर्ड्स बिकमिंग यूपी विथ रिगार्ड्स टू लॉ अँड ऑर्डर हो आमकां प्रश्नचिन्ह पडिल्लो आसा. कारण शूटआउट, सुपारी किलिंग्स, गुंडाइजम हे सगळे प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाचो सरकार आहा हाच्या अंडर वाडपाक लागिल्ले आसा. कारण मुख्यमंत्र्याचो फोकस होम डिपार्टमेंटाचेर अजिबात ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापसा अर्बनाचे लिक्विडेटर घाला खरो, मात 2-2.5 म्हयने जाले तरी लिक्विडेशन सारकें सुरूच जाल्लें ना. कोविड फायर फायटिंगाक बिजी अर्थ सचिवाकच लिक्विडेटर केल्ल्यान सगळें आडकलां. बँकेचो बोर्ड सांगता ते प्रमाण सगळीं देणी फारीक करूंक शिलकी उरता म्हणटा त्या दाव्यांत तथ्य ना. 5 लाखावेले डिपॉझिटरांच्या हातार कितले पडत ताचो दुबावूच. स्पेशल रिपोर्ट.
RBIन वेव्हार गुटलावंक सांगिल्ल्या म्हापसा अर्बनाचो स्टाफ पगाराक जाल्यार डिपॉझिटर आडकल्ली डिपॉझिटां केन्ना पदरात पडत काय म्हूण रावल्यात. बँकेचें लिक्विडेशन फावो तशें फुडें धुकलं ना. लिक्विडेशन अर्द आयली काय बँकेच्या सगळ्या खात्यांचे वेव्हार बंद. ते खातीर दुसरे बँकेत नवे खातें उगडपाचें आसता. थंय रिणाचे हप्ते येवंक जाय. लिक्विडेटरान ह्याच सप्तकांत बँक ऑफ बरोडात खातें उगडलां. बँकेची रिणां दुसऱ्या बँकांनी ट्रान्स्फर करपाची प्रक्रिया सुरू जावंक ना. स्टाफाक घरा धाडटना तांचो सेटलमेंट दिवपाचेर अजून कांयच जावंक ना. स्टाफ कामाक आशिल्ल्यान पगार चालू. ब्रांचीचे सुवातीचें भाडें, वीज बील चालू. नवे खातें नाशिल्ल्यान स्टाफाचो 2 म्हयन्यांचो पगार आडकला. खातेधारकांनी तांचे पयशे क्लेम करचे म्हूण अजून पब्लीक नोटिशी ना. लिक्विडेटरान 16 एप्रिल मेरेनचे ऑडिट पळोवंक CA व्यंकटेश सिनाय, लिक्विडेशनाचे ऑडिट करूंक CA गौतम सरदेसाय, जाल्यार लोकांच्यो क्लेम आनी तांचे रिकॉर्ड व्हेरिफिकेशन करपाक CA राहुल मांबरे कंत्राट दिला. बँकेचो लिक्विडेटर म्हूण IAS ऑफिसराक नेमपाची आतां मेरेनची ही पयलीच खेप. म्हापसा अर्बनाक 16 एप्रिलाक लिक्विडेशनाची ऑर्डर आयिल्ली. 2 म्हयने जाले ही प्रक्रिया व्हडलीशी फुडें वचूंक ना. अर्थ सचिव IAS दौलत हवालदाराक लिक्विडेटर नेमला. अर्थ सचिव लिक्विडेटर कोविड मॅनेजमेंटाचे फायर फायटिंगांत बिझी, फुरसत ना. चडशे सहकार जोड रजिस्ट्रार वा सहाय्यक रजिस्ट्राराक लिक्विडेटर नेमतात. IAS अधिकाऱ्याक बँकेचो लिक्विडेटर नेमपाची ही पयलीच खेप. IAS अधिकाऱ्याक म्हापसा अर्बनाचे केशीत आपल्या परस कितलेशाच सकयल्या अधिकाऱ्यांक रिपोर्ट करचे पडपाक शकता. आतां पळयात बँकेची अर्थीक बाजू. संचालक खलप म्हणटा तशी बँक सरप्लसात आसपाक शकना. सुदैवान प्रत्येक अकाउंट हो 5 लाख रुपयापर्यंत इन्शुरन्स कवर आसा आणि रिझर्व्ह बँकेन आपल्या हुकुमान सांगला की प्रत्येक अकाउंट धारकाक 5 लाख पर्यंत ताचे पयशे तांकां परत मेळटले. 354 कोटी डिपॉझिटां, 5 लाखां मेरेनचे 1,20,000 खातेधारक 80%. 201 कोटी सरकाराच्या सेक्युरिटीनी इन्व्हेस्टमेंट, 33 कोटी दुसऱ्या बँकांनी दवरल्यात. मार्केट दरा प्रमाण 70 कोटी मायज मोलाची मालमत्ता आसा म्हूण बँकेचो दावो. 24 ब्रांची, स्वताच्यो 9 कचेऱ्यो, 15 भाड्याची ऑफिसां आसात. संचालकांच्या म्हणण्या प्रमाण 5 लाखां मेरेनची डिपॉझिटां इन्शुरन्सांतल्यान साल्वार. लिक्विडेशन जाणकारां प्रमाण डिपॉझिट इन्शुरन्स क्लेम सेट करपाची पद्दत वेगळी. लिक्विडेशन अर्द येतनाच पयलीं आशिल्ले लिक्वीड एसेट्स एका खात्यांत एकठांय करप. सगळ्यांत पयलीं स्टाफाक आदलो पगार सेटलमेंट दिवन घरा धाडप. ते उपरांत भाडें, लायटीची बिलां असली देणी क्लियर करप. उपरांत 5 लाखां मेरेन सगळ्या खातेदारांक पयशे दिवपाचे. 5 लाखां मेरेन सगळ्या खातेधारकांक दिवंक लिक्विडेटेड रक्कम कमी पडल्यारूच इन्शुरन्स कंपनी आपले पयशे घालता. एकाच मनशाची एका परस चड खातीं आसल्यार ते एकूच खातें धरून क्लेम सेटल करतात. उपरांत बँकेची मालमत्ता पावणेर काडून लिक्विडेट करून पयशे त्याच खात्यांत जमा करप. तातूंतल्यान इन्शुरन्स कंपनी आपणे घाल्ले सगळे पयशे आदीं काडून घेता. उरिल्ले केशींनी टक्केवारी प्रमाण 5 लाखां वयल्या खातेधारकांक सेटल करतात. 5 लाखां वयर डिपॉझिट आशिल्ल्यांचो 5 लाखां मेरेन सेटलमेंट निश्चित जातलो. मात वेले पयशे पयलीं हेर देणी सेटल करून उरतात तातूंतले टक्केवारी प्रमाण सगळ्यांत वांटून दितले. कोणाच्या पदरात कितले पडत ताची शाश्वती आयचे घडयेक तरी ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. पावस नेट धरतो तसो दर्यांक नेट. कोरोनाच्या फाटभुंयेर सरसकट जमावबंदी आसतना साश्टींत लोकांच्यो झुंड्यो करून धिरयो. ह्याच सप्तकांत दुसरे फावट धिरयो. आयतारा नुव्या गिरी धिरयो रंगल्यो. सुमार 500 लोकांचो धिरयांक जमाव. पुलीस पावतकीच जळी मळी फुजो. धिरयांक आदींच कायद्यान बंदी, तातूंत कोरोनाची जमावबंदी. धिरयेकारांक पोलिसांचें कोवत ना. घेव एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. मडगांवच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन वचपाक बस घालची म्हणून लोक मागता. बस स्टँडा कडच्यान सुमार अर्ध किलोमिटराचेर हॉस्पिटल. चलत वतले जाल्यार रस्त्याचे कडेन वचपाचे. रस्त्यार गाडयोच गाडयो, रस्तोय अशीर. हॉस्पिटलांत पावता म्हणल्यार सादारण मनीस जाम पडपाचो. पावसांत तर सामकेच हाल. सरकारान कितें तरी उपाय करचो म्हूण लोक मागता. खासा रिपोर्ट. मडगांवचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोरोनाचे घाई गडबडीत लोकांक उक्ते केला खरे, मात बस स्टँडा वयल्यान थंय मेरेन वता म्हणसर सादारण मनीस जाम पडपाचो.
सुमार अर्दो 1 किलोमीटर चलून वचचें पडटा. रस्तो अशीर, गाडयोय चालूच, फुटपाथूय ना. सरकारान हॉस्पिटला मेरेन बसीन पावोवपाची वेवस्था करची. गरिबांक मोटरसायकल रिक्षा परवडना. पावसांत हॉस्पिटला फुडल्यानूच उदक तुंबता. लोकांनी वाट कशी काडपाची? हॉस्पिटलाची एक गेट तर गेट कशी आसची न्ही ताचो नमुनो. गटारा वयर गेट, गटाराचेर लादयोय ना. हॉस्पिटलांतली लिफ्टूय सारकी चलना. सरकारान लक्ष घालचें म्हूण मागणी. आमचे कदंब बस स्टँडार सावन हिंगा सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन फुटपाथ ना. लोकांक मेन रोडार चलपा पडटा आनी मेन रोडूय तितलो ब्रॉड ना, नॅरो आहा. सो लोकांक रस्त्यार चलपाक भरपूर त्रास जाता आनी एक्सिडंटूय जावपाक शकता. हिंगा लोक सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल येता तो चडसो गरीब लोक आहा आनी हिंगा बसीय ना. हिंगा दिसता तुका रिक्षा सगळे उबे आहा. लोकांक रिक्षा ना जाल्यार आपले मोटरसायकलीन ना जाल्यार भाड्याची मोटरसायकल करून येवपा पडटा. आनी आमचो एक गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट आहा, जे सिटी बसी आहा ती सिटी बसी हिंगा एक लास्ट स्टॉप करून हिंगा एक गुडावन जर पॅसेंजरांक ड्रॉप केलं जाल्यार बरें जातलें. सांच्या मला वचून मडगांव देवला. मडगांव चलोन येयला. चलो येता तूं फुटपाथ मेळ्ळा? ना फुटपाथ मेळना. फुटपाथ रस्त्यार चलोन येयला. किनार चोय हिंचो चलोन येता. हय. मागीर कित्याक म्हणटा सगल्यांक चलपाक रस्तो जाय न्हू. एक फुटपाथ जाय. जाय आमकां फुटपाथाक कितें आसा चलपाक रस्तो दी न्हू तुका न्हू. तशें म्हणटा हांव. आनी कितें म्हणटा जाल्यार बसी बी कितें प्रोविजन करपाचें. एक्चुअली फ्रॉम दॅट स्टँड टू दिस स्टँड वी हॅव टू प्रोवायड ऑन बस सर्वीस अप एंड डावन वचपाक. प्रुडंटा खातीर सावियो टायम्स. कुडचडेचो आमदार मंत्री निलेश काब्राल मतदारसंघातले मोसुंडेचो प्रस्न तडीक लावंक फुडें सरला. आतां मेरेन होडार, शेळवण, कामरालांतल्यो मोसुंड्यो तडीक लागल्यात. हेर सुवातींनी लोकांक वेवस्था करून दिवप चल्लां. मुस्लिमांक कब्रस्तान उबारपाक क्रिस्तांवांची शिमित्री वाडोवपाचो यत्न चल्ला म्हूण काब्राल प्रुडंटा कडेन उलयलो. म्हज्या वाठारांत जो हांव निवडून येयला कामरार ह्या वाठारांत एक मसण आशिल्ली बरी पयलींची. थंय कांय सुविधा नाशिल्ल्यो ती आमी बरी रिनोवेट केल्या PWD मार्फत. आनी हें करपाक बाब निलेश काब्रालचो भरपूर आदार आमकां मेळ्ळा. ताका लागून निलेश काब्रालाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनीक खुबशी गैरसोय जाताली लोकांक. जो उदक नाशिल्लें हेजी सगळी आमी सोय थंय करून दिल्ली आहा. आमच्या गांवांत मसण नासली तेन्ना म्हाजें मना जालें कितें आमी एक मसण बांदून घेवची अशें मना जालें. जावन हांव आमदारा फुडें गेलें. आमदारा फुडें वचोन आमदारान सांगलें म्हाका करया म्हणून. केलें सरपंच आसतना हांव ही बांदून घेवची अशें म्हाजें मना दिसतालें. करून हांवें करून घेतली. हें मसण बांदली जावं खुटयां आमगे ते पॅड बांदून घेतले. अशें करून हांवें सरा हें करून घेतलें सरपंच आसतना. मागीर तेणी बांदून दिली म्हणून तांकां देव बरें करूं अशें हांव म्हणटा. कुडचड्यार खूब कडेन आमकां क्रिमिटेरियमाचे प्रॉब्लम जाताले. अजुनूय चालू आसा. पूण हांव सरकाराक देव बरें करूं म्हणटा की आमचे होडार हो इतलो वर्साचो विशय आशिल्लो. तशेंच आमचे शीख शरवणां जी मसण आशिल्ली तशेंच कामरार खूब कडेन अशी मसणी ज्यो आशिल्ल्यो त्यो रिपेर करून आमकां दिल्यो. आतां मेन उरल्या ते आमचे आतां जे मुस्लिमाचे एक जागो एक तांकां दिवपाचो आनी कॅथलिकांक एक एक्सटेंशन करपाचें अशें एक समस्या कुडचड्यार आसा. ती CMO कडेन पत्र बरयलां. CMO म्हाका प्रॉमीस केला की कशें जाता ते कन्सेंट टर्मान जागे जर दिता जाल्यार आमी ते करूं शकता. एक्विजिशन आतां तशें प्रोसिजर ना. तोय हांव एक हो विशय म्हाका दिसता खूब खटखट्टा लोकांचे हे समाजाक. तेन्ना होय करून घेतले. पूण बाकीचे कडेन जे मसणी बंद पडलेल्यो ब्युटिफिकेशन आनी बरें करून तेणी दिल्ले आसा. हांव सरकाराक बाब CMाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमी PWD मिनिस्टराकूय देव बरें करूं म्हणटा हे केल्ले खातीर. कोरोनाच्या काळात स्वताचो काम धंदो सुरू केल्ल्यांनी वेवसाय अधिकृत करूंक फुडें सरचे GCCIन आदार करपाचें उतर दिलां. GCCIची 112वी बसका जाली. पारशें वारें मारून 2 घरांचेर आंबो पडलो. साळावले उदका प्लांटाचे पोरू मोडिल्ल्या दोनांतले एका टाकयेचें रिनोवेशन जालें. सांगे आनी त्या वाठारांतल्या लोकांक मातशी थाकाय. गोंयभरच्यो खबरो. I think they took the decision rather than sitting at home and crying over their bad luck. They sprung back with a renewed thing with different products and different services. I think that is the go of tomorrow. They have started it, but one word of caution. Lockdown period, all this honeymoon period was fine. Now you have to come into the mainstream. You cannot continue doing the business this way.
You have to legalize it. You have to come take all the permissions, all the licenses, because there are others who are doing their business with licenses. So we encourage entrepreneurs to come into the mainframe and get their businesses legalized. Now it is turned green. So as the lockdown is over and as we start our operations again, we have to take special care and ensure that we do not do anything that will harm our environment. ते अचानक वारं नसताना पाऊस नसताना ते अचानक 3 सुमार ते पडले आणि 2 माशी घरांची हानी झाल्या, माशी डॅमेज झाले. एक घर स्लॅपार पडले, त्याचा स्लॅब डॅमेज झाला आणि दुसऱ्या घरात मासे हे ती ते डॅमेज झाला दुसऱ्या घराची. ते उपरांत लायटीचे प्रॉब्लेम, लायट वायरी तुटान खांबे मासे एक बँड झाले, वायरी तुटल्या सगळे. आणि त्याच्या उपरांत आम्ही फायर ब्रिगेडीक फोन मारलो. फायर ब्रिगेड एक 10 मिनटां भितर फायर ब्रिगेड हजर झाली. परिचय स्लॅपाचे घर असले आणि सायडीक एक घर असले. ते वर्षापासून त्यांनी आम्यान बरे काम केले की ते घराची अर्धी साईड घेऊन गेले. ती जर घराचेर फूल पडलेले आहेत तिथे तरी जीवित हानी भितून जाऊ शकता असली आणि तेतून करून बरे सेफ झाले. आणि आमच्या भुरग्यांनी जेनी रतन परब जो फायर फायटर, श्याम आरोंदेकर, संदेश पेडणेकर आणि जयराम सिंधोकर यांच्यानी बऱ्यापैकी काम केले. विठ्ठल परब बऱ्यापैकी काम करून ते विदीन 2 वरां भितून आम्ही कामो क्लियर केला. तो जे साऊथ गोवाक एक आमचं उदक जे पावोवपाचो आमचो ट्रिटमेंट प्लांट जो आशिल्लो तो तुटलो कडेन आशिल्लो. तेजो आयज रिपेरिंग सगळें वर्क काम जाल्ले कडेन आसा. 2 टँक गेल्ल्या सिजनाक ऑलमोस्ट गेल्ल्यो, तातूंतली एक टँक रिपेर जावन आयज तेजें उदकाडण जाल्ले कडेन आसा. आनी जो तुटवतो साऊथ गोवा म्हणजे उदकाचो जो प्रॉब्लेम जातालो तो आतां कमी जातलो अशें आमकां हें आसा. ह्या मतदारसंघाक तशें उदकाचो मातसो विशय आसा. आमी येणाऱ्या फुडें म्हणजे आफ्टर डिसेंबर हे जे उदकाचे सांगे भागाक वाड्या, मागीर तुगेल्या नेत्रावळी हे जे प्रकल्प आसा 2 MLDचो 1 MLDचो हेजे आमी बेगींतल्या बेगीन करतले. आनी जैकाचो विशय जो आसा हो डिसेंबर म्हटल्यार जे सावड्ड्या, सांगे आनी साळावले साकून वास्को म्हटल्यार जे 34 कोटीचें काम जे काडलेलें आसा तें कॉन्ट्रॅक्टर विब्रो आसा ताका सांगिल्लें आसा हे 34 कोटीचें काम जे आसा डिसेंबर म्हटल्यार कंप्लीट करून हे जैकाचें साळावलेचें निवळ उदक साऊथ गोवा लोकां कडेन पावपाचो हो प्रयत्न आसतलो. अंतराळ संस्था नासान सुर्याचो फाटल्या 10 वर्सांचो टायम लॅप्स व्हिडिओ जारी केला. 2010 सावन नासाचे SDO मिशन सुर्याचे सेगीत सेकंदान सेकंद निरीक्षण करता. ह्या 10 वर्सांत सुर्याचे बदलते स्थितीचो वरभराचो हो व्हिडिओ सुर्याचो गर्भ कसो आसा, कार्य कशें करता, सौर उर्जा वातावरणांत कशी उत्सर्जीत जाता तें अभ्यासपाक ही मोहीम. 10 वर्सांचें सूर्यदर्शन 1 मिनटांत. इतल्यानी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंटाचो ॲप, टाटा स्कायचो ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.